नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। गोंयांतल्यो खणी फुडले 2 वर्सां तरी सुरू जावप कठीण। राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे परवानगे बगर काम सुरू करचे न्हय, एक्सपर्ट कमिटीचे मत। हे प्रक्रियेक जाय 2 वर्सां। कस्तुरीरंगन अहवाल गाडगीळ अहवाला इतलोच धोक्याचो, सरकाराक मान्य ना। मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले स्पष्ट। प्रधानमंत्र्याचे चिटयेसरची खण खाते लागले कामाक। दाबोळे जमनीवेल्यान विमानतळ प्राधिकरण आणि सरकारा मदीं पेटले। मुख्यमंत्री म्हणटा आनीक जमीन मागपा फाटल्यान राजकारण। दोट्टी रेल्वे रुळाकूय विरोध। मुख्यमंत्र्याच्या पायलट गाडयेक अपघात। नो एंट्रींतल्यान येवपी मोटारीन मुख्यमंत्र्याच्या पायलट जीपीक दिलो धपको। 3 पुलीस जखमी। आणि लुसोफोनिया गेम्साच्यो सुविधा म्हणल्यार राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे 75% काम। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा सर्तीचे उक्तावण समारोप सुवाळ्याचे खर्चाक कातर। खबरो विस्तारान। गोंयान मायनिंग फुडली 2 वर्सां तरी सुरू जावप कठीण। एक्सपर्ट अप्रेझल समितीच्या बसकेचो अंतर्गत अहवाल प्रुडंटाच्या हाताक लागला। समितीच्या म्हणण्याप्रमाण वन्यजीव मंडळाची मान्यताय घेतले शिवाय गोंयांतल्यो खणी सुरू जावपाक दिवचे नात। खण उद्देजकांच्या मताप्रमाण ही मान्यताय घेवपाची प्रक्रिया जाता म्हणसर कमीत कमी 1.5 वर्स वतले आणि सर्वोच्च न्यायालयान मायनिंगाचेर घाल्ली अंतरीम स्थगिती काडटकच ही प्रक्रिया सुरू जावंक शकतली। हे सगळे जाता म्हणसर 2 वर्सां तरी वतली। एक्सपर्ट अप्रेझल कमिटीच्या फाटल्या बसकेचे मिनिट्स प्रुडंटाक मेळ्ळ्यात। ह्या मिनिट्सान कमिटीन कांय गजाली सामक्यो स्पश्ट केल्यात। पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराचेर एक्सपर्ट अप्रेझल समिती। पर्यावरणीय वाठारांत येवपी खणींक राष्ट्रीय अभयारण्य मंडळाकडच्यान मान्यताय घेवप सक्तीचे। गोंय सरकाराची पर्यावरणीय वाठाराचेर अधिसुचोवणी आदले तारखेसावन लागू जावची ना। 139तल्या 4 खण लीज धारकांनी अभयारण्य मंडळाकडच्यान मान्यताय मागल्या। 3 लीज धारकांक मान्यताय दिल्या। 135 खणींक अभयारण्य मंडळाचे मान्यताय ना। 1 किलोमिटराचो वाठार पर्यावरणाच्या नजरेन संवेदनशील वाठार म्हूण मुखार जाहीर केल्यार सुद्धा आदल्या तारखेच्यान हो नेम लागू जावचो ना। ही गजाल स्पश्ट दिसता। ताका लागून फाटल्या कांय वर्सांनी जाल्ले मायनिंग बेकायदेशीर थारतले। पर्यावरणाच्या नजरेन संवेदनशील वाठाराविशींची अधिसुचोवणी केंद्रीय पर्यावरण आनी रान खात्यान काडली जाल्यारूच ती अधिकृत मानतले, ही गजाल एक्सपर्ट कमिटीन स्पश्ट केल्या। मीन उद्देजकांचे मत। राष्ट्रीय अभयारण्य मंडळाकडच्यान मान्यताय घेवपाची प्रक्रिया खूप कठीण आसा। मान्यताय घेवंक कमीत कमी 1.5 वर्स जाय। मान्यताय मेळोवपा खातीर प्रक्रियेक मुळाव्यो गजाली जाणा जावच्यो पडटल्यो। सुप्रीम कोर्टान अंतरीम बंदी फाटीं घेतल्या उपरांत प्रक्रिया सुरू जातली। ह्यो गजाली पळयल्यार फुडल्या 2 वर्सां तरी गोंयांतल्यो खणी चालू जायत अशें दिसना। ही परिस्थिती विचारान घेवन ह्या प्रस्नाचेर सुप्रीम कोर्टान जाता तितली बेगीन सुनावणी घेवची म्हूण गोंय सरकारान यत्न चलयल्यात। गोंयच्या एडव्होकेट जनरलान बुधवारा तशी विनवणी सुप्रीम कोर्टाक केली। सुप्रीम कोर्टान एडव्होकेट जनरलाक कितें सांगलें? सुप्रीम कोर्टाचे वेगळे खंडपीठ खटलो आयकतले। फुडल्या कांय दिसांनी नवो सरन्यायाधीश पदाचो ताबो घेतलो। नवो सरन्यायाधीश सुनावणी आयकून घेवंक नवो बेंच घडयतलो। मायनिंगा खातीर सुप्रीम कोर्ट वेगळो बेंच घडोवंक शकता। फुडली सुनावणी केन्ना जातली ह्या विशीं अजून कांयच थारूंक ना। ऑगस्टान सुनावणी जाव येता असो अदमास आसा। मात फुडल्या 2 वर्सां तरी मायनिंग सुरू जायत अशी चिन्नां दिसनात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पश्चिम घाटावेलो कस्तुरीरंगन अहवाल गोंयाक गाडगीळ अहवाला इतलोच धोक्याचो। गोंय सरकार तो मान्य करचो ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणला। अभयारण्य आनी पर्यावरण संवेदनशील वाठारामदीं खणींच्या शिमांचे अंतराची प्रधानमंत्र्यान गोंयाकडच्यान म्हायती मागल्या। 5 जुलयाक प्रधानमंत्र्याची चीट आयल्या हे मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांकडे उलयतना मान्य केलें। रानांच्या शिमांची म्हायती एकठांय करप चल्ला। पावसाळो आशिल्ल्यान जीपीएसाचो आधार घेवंक मेळना। ग्राउंड तुतिंगावेल्यान अंतर मेजप चल्ला। प्रायम मिनिस्टरचे लेटर 5 जुलयाचे आहा। तातूंत ताणें काही गजाली उरल्या त्यो फक्त इंडिकेट केल्या त्यो बेगीन दी म्हणजे ते कंप्लीट करपाक। इको सेन्सिटीव झोन एवरीथींग इज गिवन। 100% डेटा हॅज बीन प्रोवायडेड। इट इज अ कंटिन्युअस हें आमी इन्फॉर्मेशन दिलें की ह्यो गजाली मातशें आनीक दी म्हणटा। तशी तांच्यांनी परत मागली की वॉट इज द बाउंड्री बिटवीन वायल्ड लायफ इको सेन्सिटीव झोन एंड मायनिंग पिट्स।
आता वायल्ड लायफ फॉरेस्टाची काडची पडली बाउंड्री म्हाका सेम हाजे DGPSचेर ती तांच्यांनी आतां मागल्या गेल्या 20 दिसांक गेल्या 20 दिसांक घोघो पावस चालू आहा त्यामुळे DGPS जायना ढगाचो क्लाउड आसत जाल्यार तुका यू कॅनॉट यूज सॅटेलायट इमेजिनरी फॉर पर्पज ऑफ मार्किंग त्यामुळे आता जाका ग्राउंड टू थिंक म्हणटा पळय ते आमी चालू केला एक्सरसाइज सो अनदर फ्यू डेज दीस इश्यू विल बी रिजॉल्व ते फॉरेस्टाच्या हंदोपान इको सेन्सिटिव्हीचो सगळो डेटा तो आमी तांकां दिलो दे आर आस्किंग अस वॉट इज जस्टिफिकेशन ऑफ 1 किलोमीटर म्हजो प्रश्न आहा की वॉट इज जस्टिफिकेशन ऑफ इको सेन्सिटिव्ह झोन वेन इको सेन्सिटिव्ह झोन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ वायल्ड लायफ when we have decided wildlife, in fact in Goa wildlife has not even been decided. These are just intentions and they were declared during President's rule. They were not properly discussed. Kasturirangan report sudha it's dangerous, as dangerous as that Gargil report. Because 3 of the talukas are completely isolated. He is taking taluka boundary as boundary. We are not accepting that, for example. इकॉनॉमिक एक्टिविटी तुम्ही पूर्ण बंद करा आनी कित्याक जाय तर तें कोणाक कित्याक नोकरेक धरूंक जाय कोणाक कित्याक जाय आनी हें कित्याक जाय इकॉनॉमिक एक्टिविटीक नाका आमी घरांत सुशेगाद बसुया पयलींच्या भशेन बुडकुल्यांनी रावया जाल्यार नो प्रॉब्लेम हांव नो प्रॉब्लेम दाबोळेच्या जमनीवेल्यान विमानतळ प्राधिकरण आणि सरकारा मदीं पेटला विमानतळा खातीर आनीक जमीन मागपा फाटल्यान कांय लोकांचें राजकारण आसा अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा प्राधिकरणाक आज मेरेन सरकारान भरपूर जमीन दिल्या ती जमीन अजून मेरेन तशी पडल्या जमीन नेमकी कित्या खातीर वापरतले हे स्पश्ट जाय मेरेन सरकार आनीक जमीन दिवचो ना दक्षिण पश्चिमी रेल्वेचे दोट्टी रुळाकूय गोंय सरकार मान्यताय दिवचो ना काही लोकांचे पॉलिटिकल एजेंडा असतात तातूंतल्यान हें जावचें ना दे हॅव गॉट एक्सेस लँड अकॉर्डिंग टू मी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीच्या चेअरमॅनान बरयल्लें पत्र 13/2/13 ही इज गिवींग दीस लेटर एनक्लोजर तुम्ही पळया चेअरमॅन बरयल्ल्या पत्रांत त्या जाग्यार कार पार्क हो शब्द सुद्दां ना हाजेर ताका हांव 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिवं पण इट इज मेनली फॉर कार्गो वेअरहावस एंड फ्युएल फार्म ह्या दोनूय एक्टिविटीक हांव दिवपाचो ना इफ दे वॉन्ट कार्गो लेट देम टेक इट फ्रॉम नेवी फ्युएल फार्म म्हणजे टाकयो बांदपाक पेट्रोलाच्यो जाल्यार लोक बांदले जे पळय आतां सपोर्ट करता पळय तेच शिगमो मारीत येतले म्हजे कडेन म्हणून हांवें तांकां यूज पॅटर्न म्हाका सारको दी म्हणला तो यूज पॅटर्न सारको दी पर्यंत हांव कसोच जमीन एक्स्ट्रा दिवपाची ना म्हज्या हिशोबान दिल्ली जमीन तांकां पार्किंगा सकट सगळ्या गजालीक एडेक्वेट आहा गोवा सरकारान अजून पर्यंत तांकां मोर दॅन अरावंड 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या 40 वरार तो पळय आतां जो नवीन टर्मिनल आसा ताका दिल्या आनी त्या शिवाय म्हाका दिसता कितें तरी 40-50 हजार अन्य तांकां जागो प्रायम जागो थंयचो दिल्लो आहा ताजेर ते कुसकूट सुद्दां तेंच्यांनी करूं ना इफ दे कांट डू इट न्हय लेट देम हँड इट ओवर टू मी म्हजे कडेन जमनी दी हांव सगळें पार्किंग बिर्किंग सगळी फॅसिलिटी हांव डेवलप करता हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या खंयच्याच एजन्सीक गरजे भायर कसलोच जागो दिवपाचो ना सावथ वेस्टर्न रेल्वे एका ट्रॅकाचो डबल करूंक सोदता गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट वॉन्ट दॅट डबल ट्रॅकिंग वी आर व्हेरी क्लियर we will not give any permission for double tracking. It is basically being double tracked mainly because of MPTचो कोल थंय पळय ते फ्रॉड करून 2-4 कंपन्यांक कोलाचे पळय हे दिल्या पैसे घाल्या हातूंत तांच्यांनी ते कोलाचे पळय ते प्रायवेटायझेशनच्या अंडर पळय ते बर्थ दिल्या पळय तो कोल शिफ्ट करपा खातीर हे डबल ट्रॅकिंग आहा इंडस्ट्री कांयच खबर ना वी हॅव रिफ्यूज्ड वॉट एवर हॅज कम आय हॅव रिफ्यूज्ड टाउन प्लॅनिंग हॅज रिफ्यूज्ड एवरीवन इज रिफ्यूजिंग अँड वी विल नॉट परमिट दॅट आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव